आम्ही जगल्या सगळी जाण मायनिंग लागून आमकां खूप त्रास जाता। आमचे कितें झाडां सगळी पिड्ड्या, आमच्या भुरग्यांक शिकतले जाल्यार रातचो अभ्यास करपाक सारखे त्रास जाता। रातभर काम चलता, सगळे लोकांचे सगळे धुल्लो येवन सगळी झाडां सगळी केळी कांयच पुराना, सगळी पिड्ड्या। माडांचेर सुद्दां सगळे धुल्लो बसून सगळे पिड्ड्या। आमकां एकदां कपडे धुले काडून दोनदा धुवचे पडटा आनी आतां तर मे म्हयन्यान पळोवंकूच नाका। सारखे म्हणजे सारखे धाकट्या भुरग्यांक घेवन सदां डॉक्टरागेर व्हरपाची पडटली। नाकांतून धुल्लो गेलो भुरगीं सामकी शीक जातली। इतले हे रावपाक मेळपाचें ना अशें आनी रातचें जर कितें जालें न्हू जाल्यार सगळीं लोकूच मरण वयतलीं आनी उरची बी ना। इतले वयर डॅम्पिंग जाल्ल्या समक्ष येवन कोणी तरी येवन पळोवन वचपाचें। सारकें कळटा वयर कितें जालां तें। ग्रामसभा जाली आणि सगळ्या ग्रामस्थाच्या वतीन सरपंचाक एक ठराव मांडलेलो ग्रामस्थांनी की मायनिंग इफेक्टेड जे लोकांनी आहा तेंच्यांनी ठराव मांडलेलो की एक जनरल बॉडी मिटींग म्हणजे लोकांची एक मिटींग मानसबाग हांगा दवरून आनी तेंची जे कितें डिफिकल्टीज आहा त्या प्रमाणे फुडले स्टेप घेवचे म्हणून आयज त्या प्रमाणे आयज हांगासर एक मिटींग जाल्ली आसा आनी मानसबागांतले चडशे लोक हांगा येयल्ले आसा आनी सगळ्यांच्या समक्ष अशें ठरलां की सगळ्यांच्या दृश्टीन की एक पंचायती मार्फत सेजा गोवाक ह्या आमच्या वेदांताक एक लेटर करपाचें की आमचे जे फाटले पेंडींग इश्यू आसा जवळ जवळ आता 2 वर्सां जाली ह्या इश्यू खातीर आमी प्रत्येक पंचायत म्हण शेतकी कमिटी म्हण किंवा कुमदाद म्हण हे सगळे जाण ते पाठपुरावा करीत आसा पण अजून मेरेन टील डेट मेरेन कसलेच आउटपूट येवंक ना म्हणजे एकूय सॉल्व जावंक ना आनी हेका सगळे सर्वसीक जबाबदार ही वेदांता कंपनी आसा। ते आमचे जे इश्यू आसा जे नायट शिफ्ट म्हणा किंवा बफर झोन म्हणा हे अजून मेरेन जाल्ले ना आणि ह्या खातीर मानसबाग लोक आनी गांवकर वाडा जवळ जवळ सगळे लोक हे भयभीत जाल्ले आसा। ती मायन फुडें फुडें येयल्या कारणान इन फ्युचर खंयच्याय टायमार ती पावसान कॉलॅप्स जावंक शकता आनी आमची घरां लोक सगळे व्हांवून वचूंक शकता। कित्याक तर असोच एक हेज्या पयलीं 2-3 फावटी इन्सिडंट हो मुळगांवानूच जाल्लो आसा आनी फुडलो जावचो न्हू हेच्या खातीर सगळे जाण लोक शादूर जाल्ले आसा म्हणजे फुडें कितें तरी करपा जाय ह्या हितून हें केल्लें आसा। कशें आसा की जेन्ना आमी ह्या मायनिंग इश्यू खातीर 2 वर्सां जाले झगडटा हेज्या पयलीं आमचो खासदार आतांचो खासदार जेन्ना इलेक्शन आसलें लोकसभेचें तेन्ना खासदार श्रीपद नायक हांगा कॅन्डिडेट म्हणून येयल्लो आनी लोकांनी तांकां आमच्या केळबाईच्या देवळान जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना लोकांनी ताका प्रश्न केल्लो। त्या टायमार तेणी आमकां कितें सांगलें की तुमचो जो कितें प्रश्न आसा तो इलेक्शन जाल्या नंतर आपूण मिटींग दवरता आनी तो सॉल्व करुया म्हणून पण अजून मेरेन तो हांगासर पावल्लो ना। म्हाका दिसता आनीक फुडल्या इलेक्शनाच्या टायमार रावला काय कितें अशें दिसता म्हणून जर ताका जर ह्या मुळगांव बद्दल कळकळ आसली जाल्यार तो एटलिस्ट हांगा येवन आमचे जे कितें प्रश्न आसा ते सॉल्व करतलो आसलो पण अजून मेरेन तो हांगासर येवंक ना आनी कसलीच वासपूस करूंक ना। हो प्रश्न फाटले ग्रामसभेन सुद्दां खासदाराचे बद्दल येयल्लो आसा आनी खासदाराचे अशे लोकांचे हे जाल्ले आसा की खासदाराचे हे मायनिंगेचे जे हेजेर गांवच्या लोकां कडेन लक्ष ना। आमची मिटींग आसली मायनिंग संदर्भात आनी आयज प्रत्येकाचे आमी गाणे जशें आयकपाक जाय अशें तशें आयकलां आनी हेजेर कितें विचार करून ठोस विचार करून आयज आमी अशा निर्णयाचेर हे केल्ले आहा की येणाऱ्या झडपी इलेक्शनाक हो मायनिंगेचो इफेक्ट कितें जाता तो तांकां जे कोण मतदार हे कोण उमेदवार आसा तांकां दाखोवन दितले अशें आमी विचार मांडलेलो आसा आनी तो विचार सगळ्यांच्या मते आमच्या सहमतीन एकामतान पास जाल्लो आसा। आयज हो आमकां त्रास जाता म्हणून आमी सदींच उलो मारीत आसता सरकाराक आमच्या डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार म्हणून नाका सगळ्यांक आमी उलो मारून मारून थकलेले आसा पण आयज पर्यंत आमचे कोणीनूच विचारान घेवंक ना। आनी आयज तुमी फाटसून पळयत तुमी पळया दाखयता कितें परिस्थिती जाल्ली आहा। सबंद गांवाचेर ही माती येवन जावं कितें गुणे येवन पडपाचे घरांचेर पडपाचे परिस्थिती करून थेल्ली आसा आमचे कोणूच आयकना। सायम देवळा कडेन मिटींग घेतली सगळ्या थ्रू पयलीं आमी पंचायतीन घेतली 26 तारखेर मागीर आमी हांगा थारयलें आमी घेवचें म्हणून अमके तारखेर आमी हांगा आयज घेतली सगळे लोक जमले सगळे आमचे गांवचे लोक मानसबाग आतां आमच्या कोणीच आमची एक्शन घेवंक ना गांवची कितें म्हणून तेंची ती बाबा तेंच्या वयर माथ्यार इतकी माती उमटलेली आहा कोणूच कांय करूंक ना। आयज मुख्यमंत्री तोंडान जर तेणी उतार जर थेल्लेले आयज बाबा आपूण तुजें कितें करता म्हणून जाल्यार मुख्यमंत्र्याक हें दिसोंक जाय कितें सीएमाक दिसोंक जाय कितें बाबा आमी मुळगांव गांवाचें कितें बरें करतले म्हणून आनी आमच्या मुळगांव आमदार आहा पळय बिचोले मतदारसंघाचो ताका कळोंक जाय
आनी हे झेडपी इलेक्शनाक जर उबो रावतलो पळय आतां कोण तरी येतलो कॅन्डिडेट आमकां इलेक्शन नाकाय झेडपीचें अशें हांव ठरयतां. कित्याक खबर आसा आमकां इलेक्शन नाका, कॅन्सल करचें. आमकां मुळगांव तर आमी कोणूच वोटींग करचें ना, आमी तर करचें ना. कित्याक खबर आसा तर आमची मायंड जी आसा आमकां कांयच कॉम्पिटिशन गावोंक ना. म्हाका 14 वर्सां जालीं, आतां 15 वर्सां जालीं, म्हाका कुळागराचें एक रुपया गावोंक ना म्हाजो. कितें सगल्यांनी घेवन खाल्ले, हां कोणी घेवन खाल्ले आमकां खबर आसा. पूण कितें आसा खबर आहा, आमी लोकां खातीर झगडटा, सगळ्या लोकांक घेवन आमी झगडले. आयज ताका झगडले. मुख्यमंत्र्याक आयज कळोंक जाय सीएमाक कितें बाबा मुळगांवची जी मायन आसा ते आयज कोलॅप जायत जाल्यार कितें जायत, लोक झोपतले. आयज आमचें देवस्थान वयता येदें व्हडलें, देवूळ वयता, हां देवूळ वयता, सगळीं देवळां वयता, घरां वयता. आमी कितें करपाचें?